नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्याक येवकार. इश्यूज तर दर आठवड्याक अशे मेळटात की किती उलोवचें किती नाका अशी परिस्थिती येवपा सारकी. आनी आमचे दोन एडिटर आमचे बरोबर आसात. जोयल आफान्सो द गोवन एवरीडेचे एडिटर आनी प्रुडंटाचे एडिटर सुयश गावणेकर. जोयल दिसता म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयकाराक जाय आसतलें की आज आमी सुरवात करची ती आसगांव वेल्यान. आनी म्हाका हांव कांय पुलीस ऑफिसरां कडेन उलयतालो, कांय रिटायर्ड पुलीस ऑफिसरां कडेन उलयतालो आनी हांवें तांकां विचारलें की जें आसगांव घडलें की कोण तरी एक दिल्लीचो मनीस गोंयाक जमीन घेता. आतां ताजे सिवील ज्यो गजाली आहा पळय कायद्याच्यो त्यो कुशीक दवरया, पण खंय तरी बाउन्सर घेवन येतात, कोणाचे तरी घराचेर डायरेक्ट तुगेले JCB घालतात, सामान काडून भायर उडयतात. ते म्हणपा लागले हें आमी आमच्या इतली वर्साच्या करियरा भितर गोंयाक केन्नाच पळयलें ना म्हणून. आमकां चिंतपाक सुद्दां शकनात की आमी हें गोंया भितर चल्लां अशें म्हणटा. एकट्यान तर म्हाका इतली सांगलें की इट शडर्ड माय सोल म्हणून. इतली सिरियस गजाल म्हणजे जेन्ना वाचतकीर हें कितें. प्रमोद कितें जालें पळय, ऑन सॅटर्डे 2:30 ही सगळी गजाल जाली. एक 10-12 बाउन्सर आयले, तितून भितर एक JCB ड्रायव्हर आयलो, JCB घेवन आयले आनी डायरेक्ट ते घर डिमोलिशन करपाक लागले. तितून भितर बरोबर ते घराचे कोण रावताले तेणी बरोबर बोवाळ केलो, सेईंग दॅट वी आर स्टील ओनर्स ऑफ दीस हावस आनी खुबशी गजाली जाल्यो. देन आफ्टर दॅट दे कॉल्ड अप द पुलीस स्टेशन. ते हेजेर हेल्पलायनीचेर तेणी हेल्प करून हें केलें. तेणी सांगलें ना, यू हॅव टू कम टू द पुलीस स्टेशन, रेजिस्टर एन ऑल सगळें सांगलें. मागीर दे मूव टू द पुलीस स्टेशन. दे प्लीडेड लिटरली टू द पुलीस टू हेल्प देम आउट. By the time they actually were pleading, they got a call from back home saying that they have already started demolition. चालू केलें म्हणून. मागीर after a lot of reluctance, finally the police agreed to come on site. सायटीर आयले, तितले म्हणसर तेणी भरपूर डिमोलिशन केल्लें. तें डिमोलिशन करून तेणी मागीर थांबयलें, JCBची चाय घेतली आनी ते गेले पुलीस स्टेशनार गेले. आनी later on then the family also went, registered that complaint and all. तेणी कंप्लेनाची कॉग्निसन्स घेवंक ना, FIR रेजिस्टर करूंक ना. इतले म्हणसर बॅक ऑन द सायड तेणी दिसता डुप्लिकेट सेकंड चावी घेवन ती JCB चालू केली आनी परतून डिमोलिशन करूंक लागले. मागीर परतून सगळे परतून घडामोडी जाल्यो आनी मागीर परतून तेणी स्टॉप केलें. द प्रॉब्लम हियर इज लायक द रोल ऑफ पुलीस कम्स इन टू फोकस म्हणल्यार first of all, police should have immediately taken cognizance of this issue, because forget about the civil matter, civil to case कर मागीर करते बरें आसा. Here there is a law and order situation. There is a threat to life, because the father and the son were abducted during that entire process, taken by a car in some place for 2.5 hours, 3 hours, and suddenly left somewhere else. ती एक गजाल जाली. So tension was escalating. आनी तिका इतलो हें जावंक आशिल्लो की देर कूड हॅव बीन वायलन्स, देर कूड हॅव बीन कायंड ऑफ एन एक्सिडेंट वेर सम लायफ्स कूड हॅव बीन लॉस्ट. हितून भितर पुलीस रिमेनिंग अ सायलंट स्पेक्टेटर इज द क्वेश्चन. डीड द पुलीस नॉट हॅव एनी रायट टू कायंड ऑफ मेंटेन स्टेटस को? Who was stopping them? Yeah, who was stopping the police? Yeah. From acting? Point number one. Secondly, why did the police not seize the JCB? Why did the police not register an FIR based on what they saw on the ground? Why did they take 48 hours to register an FIR? And if they have arrested anybody, why only the JCB driver? Why have you left all the 10-15 bouncers who were on site and flexing muscle? What happens to the original owner who claims to be one Sharma, who is the owner? Why is this lady not in the picture at all? These are the questions which come to the fore. आमी ह्या क्वेश्चन्सा भितर आज डिटेला भितर वतलेच, बिकॉज दिस इज व्हेरी सिरियस. सुयश, खंयच्यान ही हिम्मत येता की आपूण दिल्ली सावन गोंया येतलो, जमीन घेतलो आनी एका गोंयकाराचें घर आपूण वचून JCB घालून डेमोलिश करतलो. हो जो माज आसा तो खंयच्यान येता. आनी आज लोकांची जस्ट अंडरस्टँडिंगा खातीर जर कोणाचें घर डेमोलिशन करपाक जाय जाल्यार प्रोसिजर कितें? See,
एक गजाल हातूंत जाल्या ही टिपिकल तुगेली दिल्लीचे जे माफिया असतात लँड माफिया तांचे तुका युपी बीपी ते बुलडोजर घालून घरां उडयतात पळय तीच मेंटेलिटी ती थंय सरकार करता हांगा तुका डायरेक्ट बुलडोजर चलोवपाची मेंटेलिटी ती तांची हांगा दिसता पूण मेन गजाल कशी इश्यू कितें शेवटी प्रमोद हांव तुका कला अकादमीचें सांगता कला अकादमी गळपा लागली कला अकादमीचें कन्स्ट्रक्शन आसतना कला अकादमीचें तेर्रास पडलो कला अकादमींतल्यान उदक वयर सरपा लागलें तूं एक्शन कोणाचेर घेतलो भितर कोणाक उडयतलो गावड्याक कोणा भितर उडयतलो बरोबर कॉन्ट्रॅक्टराक कन्सल्टंटांक किंवा तांकां ताणें कॉन्ट्रॅक्ट दिला ते कोण मंत्री आमदार तांकां तूं गवंड्याचेर FIR करचो ना आतां एक्शन हांगा काल कितें सुरू जाली हे जें आसगांव प्रकरण जालां पयलीं एक्सकेवेटरा धरलो अरे सिओली ट्री कटिंगाक तशेंच जालां न्ही ते केन्ना तुका डॉक्युमेंट विचारूं येता बाबा ही प्रॉपर्टी कोणाची ताका एक्सकेवेट कर म्हणल्यार ताणें केलें नेक्स्ट मनीस थंय एजंट आयलो ताजे वयर आतां तूं ही सगळी AAPची ती केजरीवालाच्या मंत्री आमदारां भितर उडयले ती केस पळय सगळे केजींक ते मंत्री आमदार भितर पडल्या इन्वेस्टिगेशन इज ऑन फोन कॉल्स सगळी केस फोन कॉल इन्वेस्टिगेट करून तुमी मोडस ऑपरेंडी किंवा तांचो इन्वॉल्वमेंट तांचे क्विट प्रोको तांचे सगळें लिंक केलां फोन कॉलाचेर हांगा करा मरे बाबा जो IPS ऑफिसर जाणें पुलीस ऑफिसरांक इन्स्ट्रक्शन दिलें म्हणून आयकता की डेमोलिश जाय मेरेन थंय मेतेर जावं नाकात मागीर पळोवचें ह्या ऑफिसराक बाबा कोणाचे फोन आयले जर युनियन होम मिनिस्ट्रीचो कोण तातूंत आसा तुमकां फोनार सापडटा न्ही सो इन्वेस्टिगेट तुमी जर करतले IPS ऑफिसरान कोणाक फोन केले तेंय कळटलें सादी गजाल तुमकां फोनाचेर इन्वेस्टिगेट करपाचें हें न्ही सो दॅट इज द केस हांव ताच्या की सकयल वता JCB ऑपरेटराक कोणे फोन केलो तेंय कळटलें हय सो ही एक गजाल जाली म्हणजे सरकाराचो तुका इंटेंट कळटा केजरीवाला सारकेले केजींक तुमी वयल्यान सुरू करतात हांगा कित्याक तुमी एक्सकेवेटराच्यान सुरू करतात हांगा कित्याक वयल्यान जायना म्हणजे कोण कोण हें फक्त ह्या एजंटाचेर आनी एक्सकेवेटराचेर आनी हो जो कितें एफिडेवीट कितें सायन करून एकामेका कडेन घर दिलां आनी सिवील डिस्प्यूट तितल्याचेर ना तातूंत वयल्यो मोठ्यो मोठ्यो लॉबी आसात दुसरो गजाल आमी म्हणटा ती हें जें लँड ग्रॅब प्रकरण गोंयांत तेन्ना जालें उक्तें तें खंय तरी एका आर्किओलॉजींतल्या एका एफिडेविटांतल्यान तें लीक जावन सगळें प्रकरण कळ्ळें ताजीच एक डार्क सायड न्ही हांगाय अशीच आसा प्रमोद हे जे लोक बेनामी प्रॉपर्टी घेतात पळय बेनामी प्रॉपर्टी अश्यो अश्यो खंय खंय पार्क करून दवरतात आनी गोवा हॅज बिकम अ मेजर पार्किंग हब फॉर बेनामी प्रॉपर्टी गोंयांत जी रियल इस्टेट इतलो कॉस्ट वाडला सादारण गोंयकाराक डबल ब्लॅक फॅट घेवपा जायना पूण हे गोंयकारान घेवन इन्फ्लेट करूं ना रियल इस्टेट हें कोणाचें सेकेंड होम थर्ड होम फोर्थ होम ब्लॅक मनी बेनामी प्रॉपर्टी अशें करून ही प्रॉपर्टी ब्लॉक करून दवरल्यात आनी गोवा हॅज बिकम अ बेनामी प्रॉपर्टी पार्किंग हब सो ह्या गजालींनी अशें जर इश्यू उस्तूं वचत कितलेशेच तुका सापडटले म्हणजे फाटले इलेक्शनां जे BJPक सगळे स्टेटींनी भरलां ह्यो ज्यो दिल्लीच्यो लॉबी आनी गुजराती लॉबी वता वता थंय मेतेर जाता स्टेटींनी आनी स्टेटीची इकॉनॉमीक जशें हात घालता वता वता थंय मेतेर जाता तेंच सरकाराक भरलां हें तुका सगळे कडेन आनी हें गोंय हो इश्यू खरो गोंयभर जावं जाय हे कोण कोण हे माफिये इतलो धाडस कशें करूं शकतात म्हणजे कितें जालां गोंयकारान त्यो प्रॉपर्टी विकल्या सो तांकां दिसता गोंयकार कितें करता गोंयकार प्रॉपर्टी विकता एक तर भायर वचून रावता नाल्यार ते पयशे सरकारी जॉबाक घालता सरकारी जॉबाक घालता FD करता ओग्गी बसता म्हणून तर गोंयाक GDP परस हे चड न्ही बँकांनी पयसो मुद्दम एक गजाल जे विचारपा जर्नल यू कॅन ऑल्सो कम इन हांव त्याच प्रश्नाचेर हे धाडस किंवा हो माज येता खंयच्यान कितें जालां आमची सिस्टमूच इतली कोरोड जाल्या सारकी की म्हाका एकटी सरकारी अधिकाऱ्यान बरें सांगलें हांव ह्याच केसीचेर ताजे कडेन उलयतालो तो आनी बरो मनीस बरो सरकारी अधिकारी सगळे सरकारी अधिकारी वायट आसनात थोडे बरे आसतात ताणें म्हाका बरें सांगलें तो म्हणपालो जेन्ना म्हणपालो तांकां दिसता की मंत्रीच तुगेले
ब्रोकर जावन बसल्या म्हण. तेन्ना म्हणपा लागलो आतां दिल्लीसान आयिल्लो ऑफिसर आसता ताका दिसता आपणेय ब्रोकर जावचें. सो हे जे सगळे ही जी ब्रोकरेज आतां धरला आज ब्रोकरेज एकटो सकाळी बोवाळ जातकीर. सो हे जे कितें चल्लां हे सगळ्याक सगळे हे ब्रोकरेज हे चल्लां. सी प्रमोद जे भायले जे येता आनी हिंगा प्रॉपर्टी घेता हय. घरां घेवन नाल्यार नवीं बांदकामां करता नाल्यार प्रॉपर्टीज घेता दे आर इन्वेस्टींग अ लॉट ऑफ मनी हियर इट्स नॉट कमींग फॉर अ चीप प्रायस. आमी गोंयकार आसा कितें करता बार्गेनींग करता आनी कितें करता तेंचे तशें ना. ते पयशे उडयले तुका इट्स ह्यूज मनी इट्स हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स वेर दे आर स्पेंडींग मनी टू एक्वायर प्रॉपर्टीज. आनी तितून भितर इन्कम्बरन्स कितें तर आयलें कितें तरी लिटिगेशन आयलें then they are ready to equally pump in money to get rid of that. Whether they are doing it illegally is another question. Hanga kite hala, they have hired this many bouncers, they have hired a JCB, they have even silenced the police to an extent that police are ready to stand by and watch the demolition. Itli gazal pavalya. So can you even imagine the money power that must be, going into this whole exercise? It cannot just be like तुका फाल्यां एक डिमॉलिशन करपाक जाय जाल्यार तशें तितलें सोंपें जावचें ना तें. देर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग. इवन इफ द गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू डू डिमॉलिशन कितल्योशे डिमॉलिशन ऑर्डर पेंडींग आसा मरे आतां गव्हर्मेंटा कडेन. कित्याक आयदर देर इज नो रिसोर्स विथ द पर्सन टू डिमॉलिश ऑर द मशिनरी इज नॉट अवेलेबल विथ द दिस थिंग. हांगा पळय मरे ढाम करून गेले सामके आफ्टरनून गेले डिमॉलिशन स्टार्ट केलें. इट डजंट कम इजी. देर इज अ ह्यूज प्रायज बिहायंड दॅट. ते आमकां अंडरस्टँड जावंकूच जाय. आतां आमी एक बंगल्याची खबर करता. आसगांव इफ यू गो टू सी देर हंड्रेड्स ऑफ आउटसायडर्स हॅव कम एंड ऑलरेडी बिल्ड हावजीस देर, बॉट हावजीस देर, ब्रॉट प्रॉपर्टीज देर. गोंयकारांनी खंय उरले आसगांव इज बिकम द प्रायम लँड ऑफ गोवा नाव. इनफॅक्ट आय वॉज टॉकिंग इन द मॉर्निंग टू सम ऑफ द पीपल इन आसगांव. दे वर टेलिंग मी दॅट इट इज गॉन बियॉन्ड देअर कंट्रोल नाव. देर इज नो कंट्रोल एट ऑल. सो वी हॅव टू be ready for all these things. Goans, if they are united, कितें जावंक शकता. With that kind of money, I don't think even if the system can be compromised to such an extent, it is very sad. On the flip side, आता पळय एक गजाल आसा सुयश, if the owner is genuine, शर्मान म्हणटा तेणें समज सर घेतलां तें आनी तो आपणाचे he wants to take possession of that structure. She has to, as per the sale date, if she wants to take possession of that structure, so what stops her from taking possession? Number one, खंय तरी एक सिस्टमान हें जालां की तो कोण एक्झिस्टींग आसा तेजे भितर आनी हे न्यू हितून भितर कितें तरी शिरकला. सो इट मिन्स दॅट द सिस्टम हेज फेल्ड समवेर. आयदर क्विक डिस्पोजल जावंक ना, केस तरी थिंगा अडकळून उरल्या, वेदर इट इज SIT, वेदर इट इज वॉट एवर इट सिस्टम इट इज, खंय तरी चुकलां. सो हू इज पेईंग द प्रायज फॉर दीस? आमच्यो ह्यो केसी आतां इतल्यो तेंप चालूच आसा. तो म्हणटा आपूण 24 years देखून थिंगा आशिल्लो. 24 years ही सेड ही इज रिसायडींग देर. If in the interim, if somebody has bought that property, why is it not come on record and why the titles are not clear? हय सुरेश, हाजो विचारलो प्रश्न इज अ व्हेरी क्रुशल पॉयंट की व्यवस्थे भितरच एक ब्रोकरेजाचो एटिट्यूड आयला. म्हळ्यार मंत्री आपल्या लेवलाचेर जमनीची डील करतात, तांकां पळोवन तुगे दिल्लीसान आयिल्ले ऑफिसरूय जमनीची डील करतात, मागीर हांगा प्रशासनांतले आमचेय ऑफिसर जमनीची डील करतात. सामान्य मनशाक जर तूं सेल डीड रजिस्टर करपाक गेलो तुगेले पयशे दिवचे पडटात. कन्वर्शन सनद घेवपाक गेलो पयशे दिवचे पडटात. कन्वर्शन करपाक गेलो पयशे दिवचे पडटात. सो एक अशी एक व्यवस्था तयार जाल्या आनी तातूंतल्यान तूं म्हणटा तशें जे व्हडले सारके बॅग भरून पयशे घेवन येतात तांचे खातीर हो खेळ जाला. पयशे उडय काम कर, पयशे उडय काम कर. जर कोणी गोंयकार आसा आनी तो जर आयकना म्हणून उडय. एक विचित्र सारकी व्यवस्थेकच कीड लागल्या आमचे हायरार्की पळय तूं, ब्युरोक्रसीची हायरार्की पळय. आमची ब्युरोक्रसीची हायरार्की कंप्लिटली आगमो कॅडर बेस्ड आसता. IPS जावं IAS जावं. आतां पयलीं 5-6 ऑफिसरांचो कोटो आशिल्लो, मागीर पर्रीकाराचे रेजिमा तो 12चेर गेलो. आतां IAS आनी IPS तो 17-18चेर पावले आसतले गोंयांत. म्हणजे ह्या स्टेटीचें की एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा, तो मागीर कलेक्टर आसूं, तो सेक्रेटरी आसूं, तो सेक्रेटरी लेवलाचो किंवा IPS आसूं, हे की पोजिशन्स ही गोंयकाराच्या हातांत ना. आतां गोंयकाराच्या हातांत ना म्हूण तूं आपलो स्वताचो कॅडर करूंक गेलो
गोंयकार सुद्दां त्या पोजिशनाचेर पावले जाल्यार कितें वेगळें करतले. गोंयकारांची नोकर भरती पळय, तातूंकय कितें मेरीट आसता अथवा तातूंत कितें आसता हेय गजाली ना. सो ही वेवस्थाच तशी सांपडल्या. कारण तूं खंयचोय IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर ते तांचे पोस्टींग 2 वर्सां 3 वर्सां खातीर आसता गोंयांत. पूण त्या 2-3 वर्सांक ते जेन्ना गोंयांक येतात, तुका कितलेशाच ऑफिसरांचे ते फक्त गोंयांत येतात आनी जमनी पळोवपाक काम करतात. तांणी फक्त प्रॉपर्टी पयलीं येवप हांगा, आपल्याक प्रॉपर्टी पळोवप आनी जंय जंय प्रॉपर्टी मेळटा थंय मागीर आपल्याक हें करपाक मागीर तांचो ऑटोमॅटीक त्या ब्रोकरां कडेन डील येता. त्या ब्रोकरां कडेन ते गट जातात. तूं कितले ऑफिसर आसा तुका कळचें सुद्दां ना. आमकां दिसता ते हांगच्यान ट्रान्सफर जावन गेले 2 वर्सांनी, पूण त्या 2 वर्सांक ते कितले कडेन प्रॉपर्टी घेवन गेल्ले आसतात. थोडे अशे ऑफिसर आसात जे वतात आनी रिटायरमेंट जावन मागीर थंय परत येतात. म्हणजे सगळी जे जो पर्यंत आमचे स्टेटीचें एडमिनिस्ट्रेशन हें आगमू कॅडरांतल्यान भायर सरना तो पर्यंत ही हायर पोजिशन्स गोंयकारां कडेन येवं. आनी थंय सुद्दां हायर पोजिशन्स जर गोंयकारां कडेन दितले, पयलीं कॅलिबर आशिल्ले, क्रेडिबिलिटी आशिल्ली, जें एका तेंपार एक 20 वर्सां 25 वर्सां फाटीं एडमीन जें आशिल्लें, ते ऑफिसर आतां तसले इवन गोंयकारांकय थंय घाले म्हणून कितें दिवे लायतले म्हणपाचें हें ना. कारण कितलेशाच केजींनी तूं पळय हांगा रजिस्ट्रार लेवलाचेर बी जे सांपडटा गोंयकार सांपडटात. सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसांनी जे सांपडटा गोंयकार सांपडटा. बट एक गजाल सुयश आमकां मान्य करपाक जाय की एज गोवन्स वी वील हॅव टू रिटेलिएट, वी वील हॅव टू रेजिस्ट, वी वील हॅव टू रेज अवर वॉयस. कारण तें जर जालें ना जाल्यार एक गोंयकार म्हणून आमची वळखूच उरची ना. फाल्यां एका मनशान अनेक हांव खूब जाणां कडेन उलयलां ह्या विशयाचेर. ताणें खंय एकट्याक विचारलें की आरे हें गोंय काय बिहार का म्हण. तो ऑफिसर कित्याक सांगपालो, आरे गोंय काय बिहार कितें, सद्या हे स्मार्टफोन येत सावन तुका बिहाराक असले जायना, हे गोंयाक तुमचे कशें जालें काय म्हण. सो ही परिस्थिती जी आसा आमकां आमी गोंय गोंय उरतलें काय बी म्हणून अशी व्हडली एक फिलॉसॉफिकल गजाली करताले पळय, आज ही परिस्थिती जी जाल्या तातूंतल्यान कितें म्हणपाचें. इट इज इजियर सेड दॅन डन. तुमी म्हणटा आतां गोंयकार आमी उबे रावपाचे आनी इट्स नॉट सो इजी बिकॉज द सिस्टम इज अगेन्स्ट यू, द पुलीस मेशिनरी इज अगेन्स्ट यू, इवन युअर लिडर्स मे बी समटायम्स अगेन्स्ट यू, बिकॉज द पॉवर ऑफ रियल एस्टेट इज सो इमेन्स दॅट इट इज गोइंग टू बुलडोज ओवर पीपल लायक एनीथिंग. आतां पळय तीच केस आसगांवची 10-15 जाण बाउन्सर आयले, तितून भितर JCB ड्रायव्हर आयलो आनी तितून भितर आनी कोण बारीकशे वर्कर्स आयले. कोणाक धाडच जावंक ना तिंगा उठोन सांगपाक तुमकां आमी पळयतले म्हणून, आनी गांवच्या लोकांनी एकठांय जावन हें करूंक शकले ना तिंगा. इट इज नॉट सो इजी. इट्स नॉट इजी. इट्स नॉट बट इजी. आज जो बोवाळ जाला, कारण तूं म्हणटा त्या गांवकारांनी आवाज म्हणपाक ते गांवकार उरलो कितलो परत जर ते प्रॉपर्टी जर विकले गांवकार नात न्ही. हो एक मुद्दो जालो. आणि इवन इफ यू आर डुईंग एन एज्युटेशन सबसिक्वेंटली, how far you are going to sustain it, how many. No, I think that is very crucial right now. Yeah. We are right now in the phase as media, as political class, ruling aso, opposition aso, as villagers, as social activists. I think we are right now in an exact phase where that resistance needs to be shown. Yeah, but then for that, your leadership also should back you up, back you to the hill. Should respond to that. आता पळय ते सर डिलायला आयले आनी तिंगा हें करून घेतलें, बोवाळ केलो. 48 hours later or even now, another 24 hours, कांय जावंक ना. What has happened? I mean, why are these people not behind bars, or why are they not been, legal action has been And it is one more thing, you are right. एक दिसा एक कंप्लेनी भितर सुरवातीक कंप्लेन अननोन मनशागेर रजिस्टर जाल्ली, जेन्ना थंय व्हिडिओ आसा, कंप्लेनी बरोबर फोटो आसात, सगळें आसा. बरें, अननोन जालें सर, अननोन जालें म्हणटा अननोन तूं रजिस्टर केलें तें बरें आसा. You know that there are X number of people there. You have seen them, you have been witness to them, and still you are not touching them. That means your entire police machinery is failing somewhere, no? You are not taking cognizance of an offense which is happened right in front of your eyes. Yeah. I mean, that is sad. पुलिशे हायर ऑफिसरांचे जे डिक्टेट्स आसात, पुलीस ऑफिसरां ऑन फील्ड जे आशिल्ले, तांकां थंय तो हो क्वीट प्रोकोच म्हणून येता ताका. त्या ऑफिसराचो तांचे कडेन कितें तरी क्वीट प्रोको आसतलो, तो तुका क्लियर दिश्टी पडटा. नाल्यार पुलिसांक तें दिसता ते क्रायमाचे कॉग्निजन्स घेवन एक्शन घेवपाक कितें जाल्ली. तर फाल्यां एक स्टेटमेंट, आतां पळय DG अजून स्टेटमेंट करूंक ना, कांयच करूंक ना. नो म्हणून CMन स्टेटमेंट करूंक ना. मीन्स अ स्टेटमेंट वीच कॅन हॅव दॅट स्ट्रेंथ टू टेक ऑन, लायक फॉर द पुलीस टू अनलीश देअर रियल पॉवर, अजून कोणूय मुखार सोडूंक ना.
एकूच दिलेला लोबो ते दिसाक एक विजीट केली ती पुलीस स्टेशनार वचून तेणी सांगलें अशें दिस इज अनफेअर हें तें म्हणलें तें जालें. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट मास एजिटेशन असली गजाली चलच्यो ना न्हू. यू वील हॅव टू हॅव आज म्हणटा ते उगी रावनूय चलची ना ओगी चलचें ना. घराचो कोणी तरी डील हांगा कुळाच्यो जमनी आनी एग्रीकल्चराच्यो जमनी सुद्दां हे माफिया व्हरतात. व्हरतात. नॉट जस्ट ते on this topic I'm taking this to a little wider perspective because we are talking about a very serious case here. आणि फाटले 15 दिसां भितर आमी असल्यो गजाली पळयल्यात की गुंडगिरी, कोण कोणाचेर हल्लो करता, कोण कोणाक मारून उडयता, असल्यो गजाली फाटल्या 15 दिसां भितर आमी इतल्यो पळयल्यात की तुगेल्यो बाबा कितें चलयलें तुमी काय म्हणून विचारपाची परिस्थिती आहा. वॉट हॅज हॅपन्ड टू हांव लॉ अँड ऑर्डर बिल्डर व्हडले शब्द वापरना. हे खंयच्यान सुरू जाला की कोण येता तो म्हापशेची केस तुगेली, कोण येता कोणाचे हल्लो करता आनी पयलींची खंयची तरी एनिमिटी म्हणटा. ही कितें दोन शेजाऱ्यां मदली एनिमिटी न्ही. बरोबर. सो एक कितें जालां, वॉट हॅज हॅपन टू द सोशल फॅब्रीक ऑफ अवर स्टेट दॅट ह्यो गजाली आतां इतली रॅम्पंटली जावपाक लागल्यात. लॉ अँड ऑर्डराक आमचे तूं विभागणी करतलो न्ही, एक म्हणजे गोंयकार आसतलो तातूंत आनी बिगर गोंयकार आसतलो. आतां पोलीस जेन्ना ब्रिफींग करता जनरली मिडिया ते म्हणटा चडशे क्रायमांनी भायले मनीस असतात. आतां एक 2-3 स्टेटी आसा जशें आमी उलयतात ज्यो सामक्यो कन्सिडर्ड एज पुअर GDP स्टेट्स. आतां फॉर एग्जाम्पल तूं UP पळय. UPक जेन्ना तो CM येता तो थंय बुलडोजर आनी एनकावंटर सिस्टमीन काम करता. तो एनकावंटर सिस्टमीन काम करता की थंयचे गँग्स त्या स्टेटींतल्यान भायर सरतात. थंयच्या गँग्सांक सेफ स्टेट तूं फाटले 2 वर्सां पळय. गोंयांत जे क्रिमिनल सांपडटा तातूंत चडशे लोक एका अमूक स्टेटीचे दिश्टी पडटा तुका. हाजें रिजन कितें, थंय त्या फाटले 2-2.5 वर्सांक एनकावंटर सुरू जाले. ते एनकावंटर सुरू जाले की ते गँग सेफ डेस्टिनेशनाक गेले. सेफ डेस्टिनेशनाक वतना कितें जॉब विजा घेवन वचनात. तांकां थंय अर्निंग लागलें. मागीर ते कोणाले दिसपट्टे सरपळे मारतात, कोणाक खून करता, भाडें घेवन अपहरण करतात, कोणाचे किडनॅप, सगळ्यो गजाली ते करून दितात तुका. तातूंत तांकां एडिशनल हांगा हे लँड माफिया. सो सगळ्यांचें भाडें घेतात ते हांगा येवन. सो हें जें तुका दिसतलें गोंयकाराक, सो आनी गोंयकार जो आसा तो दुसरे वटेन गोंयकार तुका जरी कमी दिसलो, गोंयकार ते म्हणजे ओवरऑल समाजाचे मेंटेलिटी लोकांक पाशियस कमी जाला. पाशियस कमी जालो तूं कितें करता तो सरव मारूनच सोल्युशन काडटा. तितून भितर एक वन मोर डायमेन्शन आयलें एट. सी देर इज वीच द पुलीस वील नेवर डिस्क्लोज. देर इज अ मॅसीव पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स that is been exercised, that is been going into this entire scenario of law and order what you're talking about. एक गजाल सांगता, like any time there is a crime which is happening or maybe a law and order issue where कोणाक मारलो, कोणाक आनी कितें केलें, अटॅक केलो, immediately police, the moment the police are letting loose of that case, it is only and only because of political interference. पुलिसांक अशी येना की तांकां सोडचें आनी तशें करचें म्हणून. दे आर डुईंग देयर ड्युटी, नो डावट अबाउट इट. एंड मे बी अ लिटल बीट हियर एंड देर मायनस प्लस फायन कॉम्प्रोमायजीस ती करता. बट जे टायमार this is coming from a top police officer, this is not now, I mean just about 5-6 months back when I happened to interact, huge massive political interference. And that is the reason when they have to lower their guard, make those compromises, let go of this criminal, and taka lagun हे सगळें जाता. If you are giving a free hand to the police, they can do their job. They are very capable of doing it. म्हाका एक गजाल प्रामाणीकपणान दिसता, पुलिसांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन स्टार्ट केलें, बरी गजाल. कारण घुसपाकच जाय, घुसून पळोवपाकच जाय की तुगे राज्या भितर कोण आयला, कोण रावता, खंय रावता. आनी आमची जबाबदारी गोंयकार म्हणून की आमी जर कोणाक कितें भाड्याक दितात जाल्यार कोणाक दवरला, कितें दिला, तागेलो सगळो फॉर्म भरून ताजी आयडेंटिटी घेवन फक्त भाडें पळयनासतना पुलिसेक इन्फॉर्म करप ही आमची जबाबदारी. त्या बाबतींत प्रश्नूच ना. बट एक गजाल म्हाका दिसता, आयच्या घडयेक जेन्ना ह्या इतली सिरियस इश्यूचेर आमी उलयतात, म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन जे ह्या राज्याचे गृहमंत्री आसात तांचे कडेन आमी एकच मागणी करपाक शकतात की हें गोंय ना तुमकां परवडटलें ना आमकां परवडटलें, कोणाक परवडपाचें ना हें. आनी ही केस अशी वीच इज अ टेस्ट केस. ह्या केसीचेर जर आमी गोंयकार म्हण समाज म्हणून जर सारके रिएक्ट जाले
जाल्यार मातसो तरी आळाबंद बसतलो, सामको बसतलो म्हणना हांव. पण हे जर आमी अशेंच जर आमी JCBचे ड्रायव्हराक धरपाक लागले, ब्रोकराक धरपाक लागले, जाल्यार एक दीस खंयचे तरी ब्रोकर हे राज्य विकून उडयतले आनी आमकांच कळची ना की ते कोणाच्या हातांत गेलं काय म्हणून, खंयच्या माफियाच्या हातांत गेलं काय म्हणून. 2047 गोंय विकसीत आसतलें, पूण गोंय कंप्लिटली अशें जर लोक जमनी विकूं लागत आनी अशे तरेन जर पॉलिटिकल इंटरफियरन्स रावन हांगच्यान गोंयकार जर वचपा लागत आपल्यो जमनी विकून, 2047 गोंय विकसीत आसतलें पूण कंप्लिटली परनिर्भर आसतलें. हो प्रायमरी सेक्टर जो आमी काबार करता विकून पळय, गोंय परिणाम आमकां भोगचे पडटले. 2047 ताचे परिणाम आमकां भोगचे स्वयंपूर्ण न्ही, पडटले. परावलंबी विकसीत गोंय आसतलें. गोंयचे राजकारण किंवा गोंयचे अर्थवेवस्था ही सदांच जमनीच्या भोंवतणी घुंवत आसता. पण ती इतली घुंवपाक जायना कित्याक चक्रीवादळा भितर आमीच सांपडटले आनी आमचें राज्यच वगडावन बसतलें. त्या खातीर आज थांबतना इतलीच आमी तिगी जाण विनवणी करतात की जरा लक्ष्मण रेषा ह्या शब्दाक एक अर्थ आहा, ती क्रॉस जावपाक दिनाकात. खंय तरी ताका एक थार आसता, खंय तरी एक शीम मेर आसता, ती हुपनाकात. कारण एकदां ती हुपली न्ही मागीर ते रावणाचेंच राज्य जाता. तें परिस्थिती हाडनाकात आनी एक गोंयकार म्हणून आमी हाजी भान दवरया इतलेंच मागता आनी थांबता. जोयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.